माता की भारत माता की वंदे वंदे। आझादी का अमृत महोत्सव देशाक स्वातंत्र्य जावन 75 वर्सां पुराय जाली आणि आम्ही पळयता की ह्या देशाचे माननीय पंतप्रधान होमारीस नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सांखळी मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी हांच्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्या। तातूंतलोच हो एक कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचो जीवनपट म्हणजे ते ल्हान आसतना पासून पंतप्रधान पर्यंत कशे जाले हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात म्हणजे मित्र आणि कळंगूटचे MLA बाब मायकल लोबो, आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब गोपाळ सुर्लकर। या कार्यक्रम त्यांनी ऑर्गनायज करपाक कष्ट घेतले ते आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब संजय आणि त्याच बरोबर काउन्सिलर शुभदा, परत आनंद, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे बाब सुभाष पळीक, विठोबा, स्वाती, कुर्टीकर, प्रदीप, कुंडेचे सरपंच बाब राजेश आणि भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते भावना आणि भयणानो माझ्या समोर आशिल्ल्या दोनूय हायस्कुलांतल्या मणकुल्या माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, हांव चड वेळ भाशण करचो ना। हांव तुमकां थोडक्यातूच म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची हिस्ट्री तुमकां कळपाक जाय। ते देशाचे पंतप्रधान कशे जाले हे कळपाची गरज आसा आणि ते कळपाक जाय म्हणून तुम्ही जर प्रत्येक हांगासर लायिल्लो पोस्टर्स जर तुम्ही पळयत वचत त्यांचो जीवनपट ते ल्हान आसतना पासून ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत आणि मुख्यमंत्री पासून प्रधानमंत्री पदापर्यंत कशे पावले हे पळोवपाची गरज आसा। आणि प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी ह्या देशा खातीर कितें केलें म्हणजे 2014 पासून आतापर्यंत तांच्यांनी हो देश म्हजो देश आसा आणि ह्या देशातलो प्रत्येक नागरीक हो म्हजो नागरीक म्हणजे भाव आणि भयण आसा, माझी भुरगीं आसा, ह्या पद्दतीन तांच्यांनी ह्या देशाक ट्रीट केला। आम्ही पळयता की स्वप्न आम्ही खूप व्हडले पळोवपाक जाय, स्वप्न आम्ही ल्हान पळोवपाक जायना। आम्ही बरेच जाण सगळे जाण स्वप्न पळयता आसतले, कोण तरी दोतोर जावपाक जाय, कोण तरी इंजिनियर जावपाक जाय, कोण तरी टीचर जावपाक जाय, पळयता काय ना? तूं पळयना? पळयता मुगो? आम्ही सगळ्यांनी स्वप्नां पळोवपाक जाय, पण ती स्वप्न जी आसता पळय न्हू ती स्वप्न साकार करपा खातीर आम्ही प्रयत्न करपाक जाय। फक्त स्वप्न पळयले म्हणून जायना, दोळे धापल्याने हांव दोतोर जाल्यार पुरो, हांव इंजिनियर जाल्यार पुरो, हे स्वप्न पळोवन जावचें ना। ते स्वप्न आम्ही साकार करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय। आम्ही पळयता आणि तेच साकार करपा खातीर आमचो सातत्यान धडपड आसपाक जाय। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सामान्यातल्या सामान्य फॅमिलीतले म्हणजे शेतकरी कुटुंबातले ज्याच्या घरात म्हणजे 2 वेळचे जेवण मेळप हो सुद्धा कठीण प्रसंग आशिल्लो अशा गुजरात एका सामान्य कुटुंबातले जो भुरगो पयलीपासून आपल्या शिक्षणाकडे सिन्सियरली आपल्या शिस्त ही आपल्या आंगात सातत्यान आसली, आपण वेल ड्रेसअप म्हणजे जरी गरीब आसलो असत जाल्यार सुद्धा आपले शिक्षण पुराय जावपा जाय हाच्या खातीर तत्परतेन प्रयत्न करपी असो भुरगो आशिल्लो आणि ताकाच लागून तांच्यांनी आपले ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे शिक्षण पुराय केले। तांच्यांनी संघ शाखेत वचून ते संघ स्वयंसेवक जाले आणि ताच्या उपरांत तांकां जे देश प्रेमाचे धडे या RSSच्या संघातल्यान मेळ्ळे, तितूंतल्यान देश प्रेम हो त्यांच्या मनात रुजलो गेलो आणि फुडें वचून तांच्यांनी आपले जीवन हे प्रचारक म्हणून म्हणजे पुराय देश भोंवपा खातीर तांच्यांनी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत सातत्यान भ्रमण केले, म्हणजे सातत्यान भ्रमण केले आणि वाचन केले आणि पुराय देश समजून घेतलो। म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा आज आम्ही जर कन्याकुमारीक वचत आणि आज आम्ही काश्मीराक वचत जाल्यार 2 वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यो संस्कृती आसतल्यो। ह्या देशात हिंदू आसा, मुस्लिम आसा, कॅथलीक आसा, सीख आसा, ह्या देशात वेगवेगळ्या समाजाचे आणि धर्माचेय लोक रावतात, ह्या देशात वेगवेगळ्यो चालीरिती आसा। हे पुराय देश तांच्यांनी समजून घेतलो आणि समजून घेतल्या उपरांत जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी म्हणजे गुजरातचे ते मुख्यमंत्री जाले। गुजरात राज्यात तांच्यांनी खूप व्हडले माननीय मोदीजीच्या स्टोरींतल्यान डिटेल वचना, तुम्ही प्रत्येकान वाचचे आणि डिटेल वयचे। म्हाका जाय ते आमचे प्रत्येक म्हाज्या समोर आसलेले म्हाजे भुरगे जे हेचो तांच्यांनी आपलो फुडार घडयल्लो जाय। आम्ही स्वप्न पळोवपाक जाय की खूप व्हड जावपाचो, ते स्वप्न साकार जावपाचें। कोण तरी इंजिनियर जातलो, कोण तरी प्रोफेसर जातलो, कोण तरी टीचर जातलो, कोण तरी बरो म्हणजे IPS ऑफिसर जातलो, कोण तरी IAS जातलो, IPS जातलो, फॉरेस्ट ऑफिसर जातलो,
आणि त्याचो प्रयत्न डे वनच्यान म्हणजे आयच्यान तयार लावपाक जाय. गरिबी म्हणजे आम्ही बरेचसे फावटी पळयता, तो श्रीमंत आसा हांव गरीब आसा, म्हणजे ताजे कपडे खूब बरे आसा म्हाजे कपडे वायट आसा, हितूंतल्यान खंयसरूच डिफरन्स जायना. तूं कितले कश्ट घेता, तूं कितलो वरां जे म्हणटा पळय न्ही आमी अभ्यास करता आनी कितले वरां आमी सातत्यान आमी भुरगे आमचो टायम आमचे टीचर आनी आमचे पेरंट आमकां बरेचशे फावटी टिचरी तापयता ते आमकां दुखा लागना. टिचरी तापयता कोणी आमकां राग येता, राग येना. राग म्हणजे मोदीजींचो जीवनपट आसा ताच्या ल्हानपणा पासून तरुण एजी पर्यंत आतापर्यंत हो जीवनपट आमच्या खातीर खूप महत्वाचो आसा. माझ्या दाखिलो जर सामान्य मनीस कुटुंबीतल्या गावांतल्यान एखाद्या त्याची सरकारी प्राथमिक शाळेंतल्यान सुरवात जाता, म्हणजे माझ्या गावांतल्याच सरकारी प्राथमिक शाळेंतल्यान पहिली ते चौथी मागीर 5वी ते 10वी त्याच सायडीच्या असलेल्या टागोर हायस्कुलांत शिक्षण कंप्लीट जाता. कोणीच विचार करूंक नाशिल्लो की केन्ना तरी आमदार जातलो आनी मुख्यमंत्री जातलो. तेजेय व्हडलें स्वप्न आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी पळोवचें आनी तें स्वप्न वेगवेगळी स्वप्नां आसतली, पण ती स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळ्यान सातत्यान प्रयत्न करचो. आमचो हो जीवनपट दाखोवड्या पालिमेचो उद्देश इतकोच आसा, आमकां भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार करपाचो ना, आमकां आमच्या धाकट्या भुरग्यांनी व्हडली स्वप्नां पळोवपाक जाय. आमच्या धाकट्या भुरग्यांनी आमी म्हणटा की खूब व्हड जावपाक जाय. आमच्या प्रत्येक भुरग्याक विजन आसपाक जाय, प्रत्येक भुरग्याचें स्वप्न आसपाक जाय आनी तें स्वप्न साकार करपाक जाय. म्हणून तर आमी म्हटलां की प्रत्येक आणि हेज्या व्यतिरिक्त म्हणजे तांच्यांनी जे देशा खातीर काम केलां, म्हणजे आमी म्हणटा देशा खातीर म्हणण्या पेक्षा देशांतल्या प्रत्येक नागरिका खातीर स्वच्छ भारत मिशन जे तेंच्यांनी सुरवात केलें. पंतप्रधान झाडू घेता आनी रस्तो साफ करता. कित्या खातीर? आमच्या ह्या देशांतल्या लोकां खातीर. तेंच्यांनी वोकल फॉर लोकल केलें. आमच्या वोकल मनीस म्हणजे जो गांवांत जो कितें तरी तयार करता, कदाचित तो कुंभार मडको तयार करता आसतलो, तेका कदाचित प्रेजेंट करपाक जाय. आमचो हे करपा खातीर तेंच्यांनी वोकल फॉर लोकल हे मिशन सुरू केलें. मेक इन इंडिया मिशन सुरू केलें. फिट इंडिया मिशन सुरू केलें. फिट इंडिया कोणा खातीर? आमकां फिटनेस उरपा खातीर. आमी म्हणटा आमी हेल्दी उरतले आसत, फिटनेस उरतले आसत तर आमकां योगा करपाक जाय. आतां हांव कुंड्या गेल्लो, 2 मिनटां उलयता आमचो फाटल्यान एकटे भुरगे घडून पडले. म्हणजे जेचो डायट सारकें घेयना आमी पळयता हायपोग्लायसेमिया जाता जाल्यार फिट इंडिया कशी जातली? वो देश फिट जातलो आसत जाल्यार आमी फिट आसपाक जाय. आनी म्हणून तर आमी सगळे जाण दिसपाक काळो आसूं किंवा धवो आसूं, दिसपाक बारीक आसूं किंवा मोडको आसूं हें म्हत्वाचें ना. हांव फिट आसा काय ना हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तीच फिटनेस मेंटेन उरपा खातीर आमी सातत्यान फिट इंडिया मुवमेंटांत भाग घेतले. आमी फिट उरपा खातीर प्रयत्न करतले. आनी आयच्या दिसाचो आमचो उद्देश जो आसा हो मुळात माननीय मोदीजीचे जीवनपट तुमच्या मुखार दवरपाचो. म्हाका खूब बरें दिसलें. My name is Saurabh Samushkar. I am studying in Progress High School. I want to be a good citizen of India. My ambition is to be an engineer. म्हाका ह्या प्रदर्शनात आत्मविश्वास वाडलो. हांव ह्या देशाची सेवा भावा काम करतलो आनी एक बरो इंजिनियर जातलो. I have seen this exhibition and saw how Narendra Modi struggled in his life in the common man and to Prime Minister. I want to become a good citizen in life, and I want to become an engineer and graduate well and become a good citizen in life. Progress High School, this is Teja Hansalkar. I have brought the students over here to see the exhibitions on Modi's story of Bharat Mata. So the students should know how a Prime Minister has struggled in her life as a woman meant to become a Prime Minister. So by looking at the exhibition, students know they have to struggle and build the confidence in them to become a citizen of India. At the same time, they should be to become a good citizen of India. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.